today's press conference. IG press conference is basically about the Goa Tourism Policy 2020. जी या 2 दिवस पहिली नोटिफाय झाल्या ऑफिशियल गॅझेट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे 12 नोव्हेंबर डेटीची गॅझेट आणि जे थोडे दिवस पहिली कॅबिनेटा पहिली अप्रूव्ह झाली. तर ही पॉलिसी वाचतकीर आमचं इमिजिएट we are making a demand to the government of Goa, to the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, that he should immediately denotify this policy. He should immediately revoke whatever decisions have been taken regarding this policy. Basically because this policy was saying that intent is bad, content is bad, and timing is bad. I will come to each reason why we are asking for this denotification. Basically because पहिली गजाल म्हणल्यार ह्या पॉलिसीत एकूय गजाल अशी ना जी नवी आसा. सगळे फाटली 25 वर्सां जे लोक उलयता, जे गव्हर्नमेंट उलयता, जे जनरल चर्चेस आसा, जे कांयच इम्प्लिमेंट जायना ते परते हातूंत घाला आनी एक पॉलिसी म्हणून आमच्या मुखार हाडल्या गोंयच्या मुखार. ताची टायमिंग इतली बॅड आसा की आमी आनी कोणाक विचारपाक गरज ना. बीजेपीचेच कॅबिनेटा भितरले मिनिस्टर ते सांगतात की दिस पॉलिसी इज मिनिंगलेस आणि ऑन द कॉन्ट्ररी अशी ते उलयतात की जो टुरिझम मिनिस्टर इज ऑन हिज वे आउट ताणे आपले पदावयल्यान ताका आयदर ही इज बीइंग सॅक्ड और व्हॉट आय डोंट नो, बट बिफोर द सो कॉल्ड कॅबिनेट रिशफल व्हिच द मिनिस्टर हिमसेल्फ इज डिमांडिंग, मिस्टर मायकल लोबो, ताजी पहिली हरिडली हेस्टिली ही पॉलिसी नोटिफाय करप म्हणजे एक्चुअली अ बिट्रेयल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स. कारण ह्या पॉलिसी भितर गोंयकारां खातीर काय ना म्हणटा तशें, पूण हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाता की हातूंत कितें तरी हिडन अजेंडा आसा ह्या पॉलिसी भितर, सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट आसा. I do not point them out right now because I don't want to name any sector of the tourism industry without concrete proof. But it is very obvious that there are certain hidden agendas in this policy for certain vested interests, and ते vested interests खातीर ही पॉलिसी इतली गडबडीन नोटिफाय जाल्या. टुरिझम मिनिस्टराचो मनोहर आजगांवकार, बाबू आजगांवकार, ताका 30% म्हणटात. कित्याक ताका खबर ना, कितें तरी कारण आसतलें 30%. आनी हे 30% म्हणल्यार कितें असो जर विचार करपाक लागले जाल्यार एक एस्टॉनिशिंग फिगर आयला की ही पॉलिसी करपाक केपीएमची एजन्सी 5 कोटी रुपये दिले. पॉलिसी गॅझेटा भितर इज टोटली 12 पेजीस. हे 12 पानां गोंयची फुडली 25 वर्सां टुरिझम कितें जातलें, खंयची डायरेक्शनां वतलें, कितें करपा जाय, कितें करपा नाका, हे सगळ्या कितें म्हणटा सुपर इंटेलिजंट एजन्सीन 12 पानां भितर दाखय घाला. हे 12 पानां टोटल शब्द आसा 5801, 5801 वर्ड्स, फॉर वीच आमी तुमी गोंयचे सगळे टॅक्स पेयरांनी 5 कोटी रुपये फारीक केल्यात. एक शब्दाची किंमत जाता 8619 रुपया. आणि हे 8619 रुपयाचो जो शब्द आसा तातूंत एंड, ए, द हे असले शब्द आयले. सो एक एंड जो घाल्लो आसा केपीएमजी ताका आमी 8600 रुपये फारीक केल्या. तर 30% ऑफ 5 crores कितले हो एक प्रश्न नॅचरली सगळ्याच्या मनात येवपा जाय when it comes to the current tourism minister. दूसरे intent bad islands. Intent is not to help Goans, not to help Goan stakeholders, not to help anybody connected with tourism in Goa, but basically खंयच्यान तरी कोण vested interest आसा ताणी ही पॉलिसी आपल्या जायची फ्रेम केल्या. केपीएमजीन ते डिक्टेशन घेतला आणि ती आमची गव्हर्नमेंटान पॉलिसी गोंयकाराचेर लागली. कमिंग टू द कंटेंट बॅड. पॉलिसी सुरुवात जाता एक प्रिफेस म्हणून. त्या प्रिफेसीत जे पळय इंटरनेटाचेर गोवा मारले की गुगल केल्यार येतात पर्ल ऑफ द ओरियंट, बीच कॅपिटल ऑफ इंडिया असले शब्द जाले.
सो पर्ल ऑफ द ओरिएंट हे गुगला वयल्यान 4 शब्द कॉपी करून ते पॉलिसीक घालपाक आमी फारीक केल्या 32 ते 34,000 रुपया. तशेंच मुखार तो म्हणटा प्रिफेसीत की टुरिझम इज द बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी विथ 40% ऑफ द पॉप्युलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडंट ऑन इट. 40% गोयचे पॉप्युलेशन जे टुरिझमाचेर डिपेंड आसा तोच म्हणटा ताका ताणी 12 पानां भितर तांचे कितें करपाचें ठरयलें. 2017 फिगर दिल्या 7.8 बिलियन. पॉलिसी ड्राफ्ट करपी मनशाकडे 18 आणि 19 फिगर्स ना. तुमच्याकडे असतले, आमच्याकडे काय असतले, गुगल केल्यार मेळटले, पण तो 2017 बंद पडला. ताचे मुखार ताणी काय कामच करूं ना. गोवा टुरिझम मास्टर प्लॅन म्हणटा तो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हॅड डेव्हलप्ड इन 2016. हाजी मजा अशी की वाईट गोवा टुरिझम मास्टर प्लॅन केपीएमसीनूच केलो, तेन्ना ताका 3 कोटी फारीक केले. तो मास्टर प्लॅन उजवाडावचे पयलींच ताजे ऑब्जेक्शन आयले आनी तो अकॉर्डिंग टू टुरिझम स्टेक होल्डर्स हू आय हॅव कॉन्टॅक्टेड this GTMP 2016 is not available to the public. So something which is not available to the public, something which has not been notified, as he said, figures in this policy. I don't understand the meaning behind this. मागीर vision, cornerstone principles, objectives अशी कितें आहा तो sentences आहा. एक example तुमकां दिता. Make Goa the most preferred destination around the year for high-spending tourists. आतां हे सेंटेन्सा गोवा वाट्यान राजस्थान घाल, इटली घाल, ब्राझील घाल, कितें घाल ते सेंटेन्स is valid. हे सेंटेन्सा कितरी लाख रुपये असतले. तसेच डेव्हलप अँड प्रमोट टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एन एन्व्हायरमेंटली इकॉलॉजिकली सस्टेनेबल मॅनर थ्रू appropriate plans, programs and policies. What does this mean? This could be a sentence in any policy, anywhere in the world. आता गोवा स्पेसिफिक कितें आसा हे आमच्या गोंयांत कशें हेल्प जातले कोणाकूच खबर ना. हे डेव्हलप करप ना कितें करप. appropriate plans, programs and policies म्हणल्यार कितें हे खंयच या पॉलिसी भितर ना. आम्ही एक मुद्दाम एक अकॅडमिक पेपर काढलो की टुरिझम पॉलिसीचे बाबा डेफिनिशन कितें गोंयांत. तर टुरिझम पॉलिसी इज अ सेट ऑफ डिस्कोर्सेस, डिसिजन्स अँड प्रॅक्टिसेस गिवन बाय गव्हर्नमेंट्स. हे संबंध 12 पानां भितर कसलेच प्रॅक्टिसे बद्दल कांयच ना. डिस्कोर्स कोणाकडे केल्ले ते म्हणटा स्टेक होल्डराक कन्सल्ट केल्ले म्हणून कित्याक एक सेंटेन्स तो आसा पॉलिसी. तो म्हणटा की द पॉलिसी हॅज बीन डेव्हलप्ड इन अ कोलॅबोरेटिव्ह मॅनर ओव्हर अ पिरियड ऑफ 2 years इनकॉर्पोरेटिंग द फीडबॅक अँड ऍडवाइस फ्रॉम व्हेरियस स्टेक होल्डर्स इन गोवा. तो म्हणटा 16 तारखे पॉलिसी हे जाली. 17 तारखे पेपराचेर रिपोर्ट येता कि Goa's leading industry bodies have written to the state government asking it not to implement the recently approved Goa tourism policy. आता ह्यो बॉडीज खंयच्यो तर एक GCCI, एक TTAG आणि एक CII. आता हातूंतले GCCI आणि TTAG ह्यो दोन्ही बॉडी गोवा टुरिझम बोर्ड जो हे पॉलिसी म्हणटा की जावचो एक टुरिझम बोर्ड टू कंट्रोल टुरिझम ऑल ओव्हर गोवा तातूंत रिप्रेझेंटेशन आसा. पण ज्यांचं रिप्रेझेंटेशन गोवा टुरिझम बोर्डाचेर दिला तेच लोक सांगतात की ही पॉलिसी नाका म्हणून. हो टुरिझम बोर्ड जो स्ट्रक्चर केला तो नाका म्हणून. कारण जर मुखार ताची व्हॅलिड आसा. गोवा टुरिझम बोर्डान सगळे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 18 मेंबर्स आहात टुरिझम बोर्डाचे. ही पॉलिसी म्हणटा की गव्हर्नमेंटान टुरिझमांतल्यान भायर सरून जात तितले प्रायव्हेट एंटरप्रेन्युअर्स, प्रायव्हेट एंटरप्राइजेसाक टुरिझमाक पार्टिसिपेट जावपाक लावचे ना. पूण ते कशे पार्टिसिपेट जातले कोण ठरयतलो तर हे 18तले पयले म्हळ्यार डायरेक्ट 10 गव्हर्नमेंट अपॉइंटीज, मागीर 8 रिप्रेझेंटेटिव्हज ऑफ इंडस्ट्री बॉडीज फ्रॉम टुरिझम इंडस्ट्री आसा. तातूंतले परत 3 नॉमिनेटेड बाय गव्हर्नमेंट. सो टोटल प्रायव्हेट जो स्टेक होल्डराचे रिप्रेझेंटेशन आहा ते 5 18तले. म्हणटकीर ही बॉडी परत सरकार जे सांगतले, कॅबिनेट जे सांगतले, चीफ मिनिस्टर सांगतले, ब्युरोक्रेट सांगतले तेच करतले. गोंयकार जो स्टेक होल्डर टुरिझम आसा जेचे पोट टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा ताची पोट टुरिझम बोर्ड आयकुपाचो ना, आपल्या जाय ते करतले. सो फुल्ली जस्टिफाईड GCCI, TTAG and CII are fully justified in saying that this should not be implemented. आता हातूंत व्हडली कांय ना हे पॉलिसी भितर अनफॉर्च्युनेटली उलोवपा सारकें. एक 2च सेक्टर
एक आपको यहाँ सा कि पॉलिसी फैसिलिटेशन फॉर फोकस इनिशिएटिव्स अंडर जीटीएमपी माझा. सो फोकस इनिशिएटिव्स कितें? कोस्टल टुरिझम, कल्चर एंड हेरिटेज टुरिझम, नेचर बेस्ड टुरिझम, लीजर एंड एंटरटेनमेंट आणि मीटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फरन्सेस एंड एक्झिबिशन्स एंड वेडिंग्स अशे 5 फोकस इनिशिएटिव्स. ऑन सरफेस इट लुक्स व्हेरी गुड. सगळे एकाला भितर जर पळोवपाक गेल्यार तर कांयच ना. इट इज जस्ट एव्हरीथिंग इज जनरल. लायक एक खूप महत्वाचो इशू आसा तो कसिनो. कसिनोचेर एकच पॅरा एंटायर टुरिझम पॉलिसी. Relocation of offshore casinos to a more appropriate location. It does not say which location. To create an international class gaming cluster is envisaged. Nothing is decided. It is just envisaged. This includes identification of the location of the cluster along with development and operational guidelines for a state-of-the-art gaming cluster. गोंयकाराक असो क्लस्टर जाय काय नाका हे कोणें विचारलें गोंयकाराक? पूण ताणें ठरयलें कशें आतां इतली वेग एनविसाज इट शूड बी डिसायडेड लेटर आनी मागीर इट गोज ऑन टू से आयदर ऑफशोर विथ सम सर्विसेस ऑनशोर ब्रॅकेटान ऑर ऑनशोर ऑर मिक्स्ड मोड ऑफशोर एंड ऑनशोर. बट किती पॉलिसी किती म्हणटा? पॉलिसी कांयच म्हणना. आनी हो पेर आलो कांयच म्हणना ताका प्रॉब्लेम 4-5 लाख पडले आमकां. हे कितले शब्द आसतले ताका. सो अशी टायपची हे जे पॉलिसी आहा तो कांयच ना, एब्सोल्युटली कांय ना. आनी इम्पॉर्टंट मुद्दे आनी टच करूना. ही पॉलिसी चालू आसतना दोन महत्वाच्यो दोन कितल्योश्यो घडणुको जाल्यो, कितलीशी एजिटेशन जाल्या जी बेसिकली कॅन बी डिवायडेड इनटू टू क्लासेस. एक इज प्रोजेक्ट्स which people fear might finish off tourism in Goa. कोळसो आसा, मोलेचे रान कापपाचे आसा, सागरमाला प्रोजेक्ट आसा, एमपीटीचे एक्सपान्शन आसा, नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स आहा, which has been happening, these things have been happening for the last 3-4 years. ज्याच्या खातीर लोकांक भिरांत दिसता की टुरिझम काबार जायत गोंयांत. टुरिझम पॉलिसी हाचे बद्दल कांयच उलयना की बाबा हे प्रोजेक्ट आयले जाल्यार टुरिझम कशें चलपाचें आणि हे प्रोजेक्ट थांबवपाचे काय ना, जाय काय ना, कांयच उलयना. इट डज नॉट इवन टच दॅट. दिस इज एब्सोल्यूट बिट्रेयल ऑफ व्हॉट द गोवन्स फील अँड व्हॉट द गोवन्स वॉन्ट. सेकंड पार्ट इज थोडे प्रोजेक्ट असे असतात जे अंडर द गार्ब ऑफ टुरिझम हाडटात आणि लोक म्हणतात की लोकल कम्युनिटी सगळ्यात जातले. मरिना घेऊया आमी, ताजे बद्दल कांयच उलयना. फक्त खंय तरी एक ल्हानशे देर विल बी स्मॉल जेटीज एंड मरिनाज अशें चला. सो इन शॉर्ट this is a 5 crore worth 12 pages which does not do anything for Goa, for Goan tourism, for tourism stakeholders, but government सांगता की ही पॉलिसी आम्ही इम्प्लिमेंट करतले आणि हातूंतल्यान कितें जातलें देव जाणा. आनी एक एस्पेक्ट आसा जो हे केपीएमसीन खुबशे स्टेक होल्डरांक कॉन्टॅक्ट केले. जीसीसीआय टीटीएडी सोडून हांवें दुसऱ्या कडेन हांव उलयलो पर्सनली. तातूंतले एकट्यान तर म्हाका सांगलें की हे हाजे कडेन एजन्सी कडेन ताणें क्लियरली मांडिल्लें, which later on he has also spoken to the CM, to the government, की टुरिझम इंडस्ट्री जी गोंयांत आसा, now basically industry is economic aspects of tourism industry. One is local economy, where the local person benefits, ताका पयशे मेळटा, तागेले livelihood जाता, whatever. Second part is government and revenue. So दोन्ही economic aspects should be taken care. तर हे स्टेकहोल्डरांना नाव घेतल्याचे ताची एसोसिएशन क्लियरली हे केल्ले, प्रूव्ह केल्ले की द गव्हर्नमेंट इज लुजिंग 3000 crores every year by way of revenue because there are illegal homestays which are mostly owned by people in Delhi and which are rented out online. ताजेर कसलोच कंट्रोल ना. इलिगल बार्स आसात जे कांयच कसलेच एक्सायजा कडेन रजिस्टर्ड ना आनी खुबशीं बार आसा जी वेटा कडेन रजिस्टर्ड ना. हे ताणें विथ प्रूफ ताणें सबमीट केले टू दीस एजन्सी, टू द गव्हर्नमेंट. आतां हे 300 कोटी पर एनम जो पळय लॉस जाता रेव्हेन्यूचो तो कसो बाबा मेकअप करप, तो कसो हाडप
गव्हर्नमेंट कॉफरा भितर हाचे बद्दल ही पॉलिसी काय उलयना. पण इन शॉर्ट म्हाका दिसता ही पॉलिसी कांयच उलयना. ही पॉलिसी फक्त 5 कोटीचे 30%. आणि ज्यांक थोड्या हांवें एक दोन जशी हे घेतल्या ताचे बद्दल ते वेस्टेड इंटरेस्टाक कितें तरी मुखार हे पॉलिसींतल्यान मुखार व्हरपाचे तांचें साधन जाता हाची खातीर ती पॉलिसी केली. कसलेच नवे आयडिया ना. एक दोनच हांव एक्झाम्पल दिता. गोंयांत आज खूब फॉरेनर्स बर्डिंगां येतात. बर्डिंग इज अ बिग attraction for the clean tourists, for the green tourists, for the family, for foreigners. Birding and आमची सलीमनी हे आसा बर्ड रिझर्व आसा. बर्डिंगा बद्दल कांयच ना. बर्डिंग बाबा मुखार व्हरचें कितें करचें हाजें कांयच ना. दुसरे गोंयचे आमी म्हणटा की मनसून टुरिझम वाडोवपाक जाय ताचे बद्दल कांयच उना. एक एक्झाम्पल म्हणल्यार आमच्या गोंयांत सुंदर वॉटरफॉल आहा, ट्रॅक्स आहा सुंदर. ताचे खातीर फॅमिलीज येतल्यो, क्लीन टुरिझम जातलें हाचे बद्दल तांकां केपेंची खबरच ना बाया धबधबे आसा आनी तातूंत ते गोवा टुरिस्ट येता. ही अशी टुरिझम पॉलिसी केल्या. खंय तरी बाबा पिकनीक स्पॉट जावचे, खंय तरी कॅम्पिंग सायट्स जावच्यो. इंटरलँड फक्त म्हणटा इंटरलँड टुरिझम शूड बी प्रमोटेड. हे 10वी आनी 12वेचो भुरगो त्याची इंग्लीश बरी आसा, जाका इंटरनेट आसा आनी गोंयचे बद्दल थोडें कितें खबर आहा, ताका एक दिसाक कशें करता आनी ताका आमी फारीक केल्या 5 कोटी गोवा गव्हर्मेंटान, जे आमी गोंयकारांनी. तर अशी ही टुरिझम पॉलिसी. आय कम बॅक टू माय डिमांड, ओरिजिनल डिमांड. गोवा फॉरवर्ड पार्टी डिमांड्स that this tourism policy should be immediately denotified, should be immediately revoked, and I think Chief Minister should listen to his own minister, Michael D'Souza, who is a senior minister in his cabinet, आणि जो म्हणटा की डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो आसा, who is deputy chief minister because of compulsions of defection, तो सिनियर बी न्ही तो आसा मिस्टर 30%, ताका देंवोवपाचे स्टेक होल्डरांनी मागला अशी मायकल बाब म्हणटात. तर ते प्रमोद सावंतान करत आसतना ही ताणें हाडिल्ली, त्या टुरिझम मिनिस्टरान हाडिल्ली पॉलिसी ही विड्रॉ करची. दुसरें म्हणल्यार हातूंत खुबशे आमी जाणा की खुबशे गोंयकार आहा जे टुरिझमाक स्टेक होल्डर आसा. टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा, बारीक बागा आसा, शॅक्स आसात. कित्या बद्दल कांय ना. कोणाचेच बाबा कशें बरें करचें, तांचे बिझनेस कसो वाडोवचो, तांकां कशें बेनिफीट जावचें टुरिझमांतल्यान, हें कांयच ना. हो एक डॉक्युमेंट जो हांवें सांगलें तशें 10वे किंवा 12वे भुरगो एक दिसा इंटरनेट आनी मातशे गोंयची जाणकारी आशिल्ल्यान करपाक शकता. तो आमच्या इट इज बीन स्टफ्ड डावन आवर थ्रोट्स एज गोवा टुरिझम पॉलिसी 2020. थँक यू. Questions? यातले 5 कोटी म्हणून पेमेंट केला तेंका ना 5 कोटी म्हणून रिपोर्ट आसा. 5 कोटीचो पेमेंट केला अशें एक्चुअली आनीक आमी डिमांड करपाचे आसा, which is actually I feel that if the CM is very transparent, he should present a white paper on this entire thing. Right from the Goa Tourism Master Plan 2016 till the Goa Tourism Policy 2020, हे 4 वर्सां टुरिझमाचेर बाबा कितें जालां, केपीएमसी कितले पयशे फारीक केल्यात, कित्या खातीर फारीक केल्यात, केपीएमसी कितें केलां, कोणा मेळ्ळ्यात, कसले डिसिजन तांणी एक्सेप्ट केले, कसले सजेशन्स एक्सेप्ट केले, खंयचे सजेशन्स एक्सेप्ट करूना आनी कित्या खातीर केले आनी कित्या खातीर करूना, आनी ताका पयशे कितले दिल्या, वॉट इज द अमाउंट ऑफ स्टाफ इनवॉल्ड, हे सगळे म्हजे कोतान गव्हर्नमेंटान ट्रान्सपरन्सी दवरून प्रेझेंट करपाक लोकां मुखार की बाबा ते 3 कोटी आनी हे 5 कोटी टोटल 8 कोटी आमकां विदाउट एनी रिजन. कित्याक आमी पळयता टुरिझमाची काय परिस्थिती इम्प्रूव काय जायना, 8 कोटी आमी खर्च केले. सो गव्हर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर. वी डिमांड दॅट ऑल्सो, हे व्हाईट पेपर आनी एंटायर पिक्चर हे टुरिझमाचेर जें कितें चल्लां ते गव्हर्नमेंटान लोकां मुखार हाडचें. हे सगळें टुरिझम मिनिस्टरान केला तेन्ना सीएमाक खबर ना. सीएमाक खबर आसतलेंच. ही 2020 ची पॉलिसी हे टुरिझम मिनिस्टरान हाडल्या. 2016 आनी कोण आशिल्लो टुरिझम मिनिस्टर तेन्ना, आनी कोण तरी सीएम आशिल्लो.
पण कोणी सीएम असो किंवा कोणी टुरिझम मिनिस्टर, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज पीपल ऑफ गोवा शुड नो व्हॉट हॅज हॅपन. आणि हातूंतल्यान बाबा कितें बरें जावपा आसा. एक वटेन आमी म्हणटा की कोळसो नाका, कोळशान टुरिझम मरतलें म्हणून. सिंपल थिंग. एमपीटीचेर ही टुरिझम पॉलिसी म्हणटा की क्रूज लायनर येतले म्हणून. क्रूज लायनर जगात खंयच जे पोर्टार कोल ट्रान्सपोर्ट जाता, कोल हे जाता, थंय खंयचोच क्रूज लायनर येना. ते तुम्ही सोदून काढा. जगात खंयच क्रूज लायनर कोल जे पोर्टार अनलोड जाता थंय क्रूज लायनर येना. सो पॉलिसी कशी म्हणटा की क्रूज लायनर येवपाचें म्हणून. बाबा नवे पोर्ट बांदतले, कोल दुसरे पोर्टार शिफ्ट करतले, कितें करतले हें आसपाक येना.